पळय आम्ही गुगल मॅप घातलेलो. गुगल मॅप कोमान गेलो. गुगल मॅप घातलेलो. गुगल मॅपान आमकां खंयच पावयले ते पळय. गुगल मॅपा वयल्यान येयल्लेली बरो प्लेस पळयल्लेली पळोवपाक म्हणून येयल्लेली. जालो चमत्कार. आमकां गुगल मॅपान दिलो धोका. गुगल मॅप गेलो कोमान आनी हांगा हाडून सोडलो आमकां. हांगा कितें करूं? कपलार हात मारू? कसलो काडटा ऑफ रोडिंग करताय पळय एरॉक्स घेऊन. जिक 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 जिक. अरे चप्पल केलो देव नाल्या थंय वच फुडें वचना रावचो. बेश्टे रिस्क नाका न्हू. फटाफट वच नाका. आम्ही बरी गेल्ली थंयच्यान रे. आमी तो पूल पळोवपाक मोये मोये जाले. थंयच्यान लाकडां घालून बंद केला. आमी आनी रिस्क घेवंक ना थंयच्यान वचपाक. कोमान धाडलो आमकां कोमान. हय हांगा वच थंय वच हांगा वच थंय वच करता मॅप. सो आता आमी पावल्या लयराईच्या देवळान शिरगांव. केदे आसा ते पळयात देवूळ आमचे लयराईचे. सो गायज आमच्या लयराईच्या देवळान बी दर्शन जाल्लेले आसा. आणि आता आम्ही भायर सरता बेतीन वचपाक. आणि आता वाजलेली आहा सांजचे 4. आम्ही हरशी दनपारां सारकी 12 भायर सरलेली. पण हांगा थंय वयता म्हणसर आता वाजले सामकी 4. आणि आता आम्ही हेज्या फुडें वयतली बेतीन. बसया मातशी हांगासर. खूप भरला मरे. हेतून शिनाण्यो आसतल्यो हवे. हेतून तंदुरी आणि बिर्याणी आसतली. तंदुरी आणि बिर्याणी उदकान खंयची आसता हवे. आसतल्यो रे हवे शिनाण्यो. एकूय फातर दिसाना हांगा. पयलीं हांगासर कितले फातर दिसताले. सगळे बुडला. त्या दिसांनी इतल्या मेरेन उदीक पावलेले. अय तुका हेल्मेट घालून कितें जालें. बसला हे पळय खूप कॉमेंट्स येयले आमकां बरे बरे. ते कॉमेंट्स रीड करता. आता तुमच्या फुडल्यान एक कॉमेंट आसा तो तुमकां वाचून दाखयता पळय. जॉशविना डायस म्हणून. ब्रदर मॉनिटायज युअर चॅनल. हेल्प पुअर एंड नीडी विथ यूट्यूब मनी कय. यू डोंट वरी अबाउट अदर्स कय. गॉड ब्लेस यू विथ मॅनी मोर ब्लेसिंग्स. लॉंग वे टू गो. मागीर आनी एकल्यान मारला पळय कोणी बाबूश गांवकर म्हणून. ब्रो व्हेरी ब्युटिफूल व्हिडिओ. मागीर आनी एकल्यान मारला पळय निलेश फतारपेकर. ग्रेट ब्लॉग
अँड ऑल्सो थँक्स फॉर द लवली दर्शन. हे आता फुडें कॉमेंट हांव रिप्लाय करता मागीरच्या मागीर. अवी ते लाकूड पळय सोरोप कसो दिसता न अवी. हांव गाडयेचो राउंड मारून योंग अवी अवी योंग अवी खंय कित्याक तरी ओग्गी मारला अवी खंय अवी खंय कितें जाला खबर हा कळ्ळें तुमकां. हांवें म्हटलें हांगा कितलें उदीक आसा थंय कर. माझे केस पळया कल्ले जाला ते भुतू भुतू चुडेल कशे जाला चुडेल कसले जाले न्हू केस आणि ते आनी अशे उपता आनी गाडयेर बसता आसतना वाऱ्यार अशें जाता. हांव फायनली येयल्लो आसा भेटताना आनी हांगासर बसून आतां एक बरो व्यू घेता. कितले दीस जाले भायर सरोंक नासली कित्याक पावस बीस खूब पडटालो. लास्ट आमी पयस गेल्ली भोंवपाक म्हणटा ती वाळ पळय तुमकां खबरूच आसा. आनी काल आमचो तुमी ब्लॉग पयला आसतलो. म्हाका भरपूर प्रमाणान कॉमेंट्स येयल्या. भरपूर लोक म्हाका सांगतात की बाबा तूं वच फुडें आनी तुजो चॅनल मॉनिटायज कर आनी जे पयशे गावता ते गरिबांक हेल्प कर. सो गायज म्हाजो मोटीव जो आसा खबर आहा युट्यूबार व्हिडिओ करपाचे की म्हाका यूट्यूब चॅनलाचेर मॉनिटायज करून म्हाका पयशे नाका. म्हाजे जे कितें प्रॉब्लम्स आसले जाणा म्हाजे जे कितें थिंकींग आसले म्हाजे जे कितें क्वेश्चन्स आसले तेजे आन्सर्स आसले आनी म्हाज्या मनान इतल्या वर्सां खूब अशे बारीक सारीक गजाली आसल्यो त्यो म्हाका चार चौगां मदीं दवरपाचे आसले. हांवें ऑलरेडी न्हू म्हाज्या लायफान म्हाज्या मम्मी डॅडीक खूब त्रास केल्लो आसा आनी हांवें हेट सुद्दां खूब क्रिएट केल्लेले आसा म्हाज्या लायफान. आनी आयच्या डेटीन म्हाका जाणटे लोक पासून म्हाजे व्हिडिओच्या माध्यमान म्हाका खूब मोग करूंक लागलेले आसा आनी थँक्यू सो मच. म्हाका पयशे इम्पॉर्टंट ना तुमचो आशिर्वाद मेळटा पळय दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. बरे बरे कॉमेंट्स येता म्हाका. आय एम सो प्रावड. आतां हांगासर बसलोलो हांव कितें म्हणटा तें भेटतना आनी हांगाल्यान म्हाजे घे म्हणून फॅन फॉलोवींग गेल्लेले आसा. सबस्क्रायबर म्हाका येवन होडकून फोटो व्हिडिओ काडून वयता. इट फिल्स रियली गूड यू नो. हांव कितें व्हडलो सेलिब्रिटी न्हू हांव कोण एक्टर न्हू बट बारीक सारीक लोक बारीक भुरगे जे जाणटे लोक म्हाज्या वांगडा रावन फोटो काडटा न्हू आय फील रियली प्रावड. म्हाका सिरियसली आजून पर्यंत म्हाका काय खबर ना की वॉट आय डीड वीच इज रियली गूड. म्हणजे हांवें अशें कितें केलां व्हडलें की लोक म्हाका इतले मोग करतात पळय ते. पूण थँक्यू सो मच. कितेंय केलां हांवें न्हू जाल्यार तुमकां हांवें खरेंच कनेक्ट केला आसतलो. आनी आय एप्रिशिएट ईच एंड एवरीबडी हू आर देयर विथ मी. म्हाका लायक शेअर सबस्क्रायब करात मोग करात कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता ते. आतां हांव चल्लो घरा कडेन कित्याक आतां पावस पडत जाल्यार रेनकोटान वाज येता गाडी चिकचिकीत जाता सगळें चलोवपाक आनी तुमकां खबर आहा रिस्क कितली पळय ती. सो गायज तुमकां कितें दाखयता पळय वायझर पळय यामाहा एरोक्साचें हे गायज हांवें परचेस बीन कांय करूंक ना. आनी हे रॅप न्हू कार्बन फायबर डीप म्हणटात तेका. सो हो डीप जो आसा खबर आहा हांवें घरा कडेन खूद केल्लो आसा. एक एक्सपेरिमेंट करून पळयला हांवें. सो मागीर हांव चिंत्ता की बारीक बारीक सगळे म्हाज्या एरोक्साचे स्पेस आसा ते हांव खूद कार्बन फायबर डीप करतलो म्हणून. म्हाका असले क्रिएटिविटी आनी आर्ट वर्क करपाक खूब आवडटा. आय एम अ गूड आर्टिस्ट ऑल्सो. तुमकां दाखयता पळय हांगासर जो वायझर आसा पळय तो ट्रान्सपरंट आहा आनी धुता आसतना ताका पळय कितले स्क्रॅचीस पडटा पळयला. सो हो हांगासर येतलो पळय काय बरो दिसतलो कार्बन फायबर. आनी हे पळय हो हनुमान आहा पळय तो हांवेंनूच काडला पळय हांगासर भिंतीचेर आमच्या. अशें म्हाका ड्रॉ करपाक बीन न्हू खूब आवडटा सारकें. आय लव डुईंग सच थिंग्स. हे पळय फिंगर आर्ट हांवें केला. श्री कृष्ण काडला पळय. हेतून हांवें ब्रश बीन कांय यूज करूंक ना. हे पळय असली बोटांनी केला बोटाचे कलर लावन असो बोटान हें केला अशें. म्हाका असलें करपाक खूब आवडटा. हे बीन सगळें हांवेंनूच केलां पळय अशें हे पेंटींग बीन. म्हाका असलें पेंटींग बीन करपाक खूब आवडटा. हे गाडयेचे बीन बारीक सारीक हें सगळें हांवेंनूच केलां पळय. मॉडिफिकेशन म्हाका खूब लायक आतां. दीस बायक इज 8 years ओल्ड आनी कितें आसा जाणा एक बॉन्डिंग आसता विथ युअर मोटरसायकल. नो मॅटर हाव ओल्ड युअर मोटरसायकल इज बट तुमी तर मेहनत केला न्हू जाल्यार तुमकां ऑलरेडी कळटा की बाबा गाडी आपणाची कितली कशी सांबाळपाची पळय ती. हो अंकिताचो डॅडी ही अंकिताची मम्मी. आयज कितें स्पेशल गो? आयज 10 म्हाका बरें आतां चल हे पळय चालू आसा हे पळय करप. फटाफट कर हा म्हाका भूक लागल्या. सो गायज म्हाका न्हू म्हाजे कितें म्हणटा तें मल्टी टॅलेंटेड फ्रेंड्सा कडल्यान खूब
सजेशन येता अशें कर तशें कर, बट माय थिंकींग इज टोटली डिफरंट. म्हाका सिंगल सायडेड स्विंग आर्म करपाचें जाय, मोनो सस्पेन्शन करपाचें आसा, मागीर म्हाका ब्रॉड व्हील एक्सटेंड करपाचें आहा, मागीर कलर वो आसचो ना बायकीक, सीट दुसरे आसतले, म्हाका ते टुरींग सीट बीट लायक ना. हें सगळें म्हाका कांय आवडना बिकॉज आय वॉन्ट टू डू समथींग डिफरंट. हेका पळय ह्यो नोज, हेका नोज पॅनल म्हणटा, हेका मातशें हांव क्रिएटिविटी करूंक सोदता. फॉर एग्जाम्पल हांवें म्हाजें कितें म्हणटा तें अप्रिलियाक स्कल केला पळय, तशें हांव आनीक कितें करूंक सोदता, बट दीस इज आफ्टर रेन, नॉट नाव. कितली घाण जाल्या पळय गाडी. सो गायज, आयच्या व्लॉगान चड कांय ना. तुमकां खबर आमी काल गेल्लीं भोंवपाक, सो तेजो तो व्हिडिओ व्हडली जातली म्हणून आमी कितें केलें, कालची व्हिडिओ जी आयच्या हितून क्लिप ॲड केली. आनी मेन म्हणटा तें हांव घरा कडेन पावलेलो आसा आनी आतां मातशें व्हिडिओ एडिट करता आनी तुमकां मातशें वक्तान मेळटा. अंकिता थंय जेवपाक कितें तरी प्रिपरेशन करता, रांदपाची तयारी करता. आयज म्हाका दाळ खावपाची उमेद येयल्लेली, सो हांवें ताका सांगलें दाळ कर म्हणून. खूब दीस जाले बारीक सारीक नुस्तें खातालो, आयज दाळ जाय म्हटलें. म्हाका वॅज खूब आवडटा सारकें. सो आतां बेगीन जेयता तें रांदता म्हटल्यार हांव एडिटींग करता व्हिडिओ मातशें वक्तान तुमकां मेळटा. हॅलो गायज, फायनली वी आर बॅक होम. आनी आयचो व्हिडिओ तुमकां कसो लागलो तो कमेंट करून आमकां सांगात. सारकें न्हू. चवथ लागीं येवपाची आसा आनी खूब जाण चवथीची तयारी आतांच करपाक लागले. सो गायज, असो कोणी आसा की तो गणपती करता आनी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवंक सोदता की आमच्या ब्लॉगान गणपती करता, कशें कितें करतात आनी कशें कितें तेजे प्रोसेस आसता तो दाखोवंक सोदता, जाल्यार प्लीज आमकां कॉन्टेक्ट करा. म्हाका इंस्टाग्रामाचेर मेसेज करा, अविनेश बिग बॉय टॉयज. हांव इंस्टाग्रामा वयल्यान मेसेज पळयता तुमची आनी तुज्या लोकेशनाचेर येता आनी एक फूल व्लॉग म्हाका करपाचो आसा गणपती कशें करतात पळय ते. सो हांवें केन्ना अशें पळोवंक ना गणपती कशें करतात पळय ते. सो दोज हू हॅव इंट्रस्टेड, कोणी अशें म्हाज्या ब्लॉगान आपणाची कला दाखोवंक सोदता जाल्यार प्लीज म्हाका इंस्टाग्रामाचेर मेसेज करा. म्हाका खरेंच एक मनान आसा की गणपती कशें करतात ते म्हाका पळोवपाक जाय आसली. सारकें मुळा तुमकां एक न्यूज दिवपाक सोदता. तुमी केरलाचो लँडस्लायड जाला तो पयला आसतलो आनी तेतून कमीत ते कमी 108 लोक मेल्लेले आसा आनी खुपूच म्हणजे 100-200 लोक अशेंच जखमी जाल्लेले आसा. आनी ह्या सिच्युएशनान आमचे गोंयचे भाव जावं इंडियेचे सोड, आमी तर कोंकणीन उलयतात. सो गोंयचे आमचे खंयचे भाव समज मोटो व्लॉगिंग करतात आनी मोटरसायकल रायड करतात आनी पयस रायडाक वयतात जाल्यार मातशें केरला सायड अवॉयड करा थोडे दीस. कित्याक ड्यू टू हेवी रेन थंयसर लँडस्लायड जाल्लेली आसा आनी 108 पीपल डायड ऑलरेडी. फकाणां न्हू ती. एक घरांतलो मनीस, एक सदस्य जेन्ना तो एक्सिडंट जावन बेश्टो खाटीर पासून पडटा न्हू जाल्यार घरान इतले टेन्शनाचें हें आसता, सिच्युएशन आसता आनी तो केन्नाच भुरगो घरांतल्यान सारको जाता कशी आपणाच्या आवय बापायचे इच्छा आसता. तो एक मनीस समज मेलो, कितें जालें जाल्यार घरांत कशें सिच्युएशन आसता पळय ते लोकांक खबरूच आसा. सो गायज, हांव तुमकां म्हणटा कितें की जे कोणी बायक्स बीन घेवन भायर रायडाक वचूंक सोदता केरला बीन जाल्यार प्लीज थोडे दीस अवॉयड करा. पावस जालो काय मागीर वचा. सारकें अशें म्हाजेय मनान ना की हांव एक बायक रायड करून खंय वयतलो म्हणून, बट फॅमिली कम्स फर्स्ट आनी ऑपॉर्च्युनिटीज अश्यो खूब मेळटा बायक रायडाक वयपाक. पूण ते हांव फोकस आनीक खंयसर करता आनी मेन म्हणटा ते म्हाका अळमी खावपाची रूच येयल्या. आमी न्हू काल भायर सरलेली पळय तेन्ना आमी वाटेर अळमी पळयल्लेली. कितली अळमी जाणाय, पूण कशी सांग, 700 रुपया, 700 रुपीज. केन्ना सवाय जातली? 700 रुपया म्हणटाले अळमी वाटेर येता आसतना. हांवें म्हणटा पाड पडो, 700 रुपयाचे म्हाजे गाडयेक पेट्रोल तरी येतले. बरें नुस्तें येतलें 2 भाशेचे. हय, नुस्तें तरी येतलें. म्हाका एक कितें म्हणटा ते थोड्या दिसांनी हाडया पळोवया जेन्ना रेट कमी आसतली न्हू गो. मशरुमाची रेट केन्ना तरी देंवतलीच तूं थोड्या दिसांनी, मागीर हाडया आनी खावया. 700 रुपया खंय. आसलो एक दादलो घेवन बसलेलो, घाटी घेवन बसलेलो. घाटी, हांव घाट्यांक सपोर्ट करिना असले हेका. हे घेवन बसतात पळय ते. आमची कोण आजी जाणटी बीन कोण आसली जाल्यार एक अलग गजाल आसतली आसली. सारकें न्हू. आनी मेन म्हणटा ते तुमी पयला आसतले धाकटुले रोडाचेर केन्ना सायडीक जाणटी बीन बसतात, मिरच्यो, बारीक बारीक केळी, तवशी घेवन बसतात. तेंचे कडेन तुमचे कडेन बॉल्सान पयशे ना न्हू जाल्यार बेश्टेच थंय वचोन थंय 50 रुपयाची वस्त 20 रुपयान मागो नाका. सारकें न्हू.
घरा वचा तेंचेकडे तेच 20 रुपया तांकां खूप इम्पॉर्टंट असता. जस्ट इमॅजिन, शेतान वयतात, वावरतात, काडटात, इकतात, मागीर परत इतले पयस तांकां घरा वचोंक जाय, बसीचे पयशे आनी जाणट्यांची मेहनत, वतान पावसान रावन ते इकप, इट इज टोटली डिफरंट. बसले कोण म्हातारी कोण बसल्या, म्हातारो कोण जाणटी बसल्या आनी बाबडे इकता केळी. आनी 20 रुपयाची केळी तुमी 10 रुपयान मागता. तांकां ते 10 रुपया इम्पॉर्टंट आनी तुमी 10 रुपया ते अशेंच खंय ना खंय कितें फालतूर सिगरेट घेतले 10 रुपयाची म्हूण थंय त्या जाणटेक बाबडे 10 रुपया ते तुमी इतलो आर्ग्युमेंट करतले दी गे 10 रुपयान दी गे. तशें करनाकात. जाणट्यांक खूपच त्रास जाता वतान बसप, पावसान बसप, फकाणाची गजाल न्हू ती. एप्रिशिएट करा तांकां. मेन म्हणटा ते जाणटे लोक भायर सरोन 2 रुपया जोडटा तेच व्हडले. आयज काल आमच्या भुरग्यांनी यांग कोण आहा पळय तेंच्यांनी म्हणूंक जाय जाणट्यांक घरा बस गे आई म्हणूंक जाय. आपूण जोडून हाडटा. पूण आमचे भुरगे तुमी जाणा आयच्या काळान कितें करतात ते आपूण वयर पांय वयर करून बसतात आनी आपणाच्या घरांतल्या जाणट्यांक भायर जोडूंक धाडटात. हेच सिच्युएशन जाल्लेलें आसा. आनी तुका म्हाका एक क्वेश्चन विचारलेलो कोणी, सगळ्यान चड तुका खेजो राग येता, खंयच्या मनशाचेर राग येता काय. सो हांव तुमकां एक मेसेज दिवंक सोदता. ही म्हाजी मेसेज जी आसा खबर आसा, ते दुश्मन, म्हाजे फॅन फॉलोवींग, म्हाजी खुदची फॅमिली पळयता आसतली, खंयसून ना खंयसून तरी म्हाजी फॅमिली पळयता आसतली. हांव तुमकां एक मेसेज दिवपाक सोदता. जो बापूय आपणाच्या बायले वांगडा कितें म्हणटा ते चीट करता, लग्न जाल्लेली बायले वांगडा चीट करता, ताका ल्हान भुरगीं आसता आनी बापूय कोण आसता पळय आनी आपणाच्या आवयक आपणाच्या भुरग्या कडल्यान पयस करता पळय, तो मनीस न्हू केन्नाच संवसारान जगोंक पावचो ना. हें तुमकां बरोवन दिता. हे सेम रूल आपणाच्या आवयकूय एप्लाय जाता. जी आवय आपणाच्या घोवा कडेन, जी बायल आपणाच्या घोवा कडेन चीट करता आनी आपणाच्या भुरग्याक आपणाच्या घोवाक मेळोंक दिना, चेडवाक आपणाच्या बापायक मेळोंक दिना न्हू, हे असले फालतूर लोकांक न्हू खंयचोच देव माफ करचो ना, इतली हांव गॅरंटी दिता बरोवन. सारकी मुगो ही मॅसेज हांवें इनडायरेक्टली कोणाक तरी दिल्लेली आसा. तो तर म्हाजो ही ब्लॉग पळयता न्हू, कितें तो तर म्हाजो ब्लॉग पळयता न्हू जाल्यार तुका खरेंच तुका सांगता, जे तूं केलाय खबर आहा इट इज टोटल सांगूंक शकना पळय तसलें. ही तर तूं म्हाजी मॅसेज पळयताय न्हू जाल्यार तुजे लायफान कितेंच इन फ्युचरान सारकें जावचें ना. आपणाच्या आवयक न्हू केन्नाच आपणाच्या भुरग्या कडल्यान पयस धरिनात. सो कर्मा म्हणटा पळय तो तुजेर बॅकफायर जातलोच. तुजेरूच न्हू, कोणीय कितल्या लोकांनी आपणाच्या भुरग्याक आपणाच्या आवय कडल्यान पयस केला, जावं आवयन आपणाच्या बापाय कडल्यान पयस केला न्हू जाल्यार ताका हो कर्मा बॅकफायर जातलोच. एक दीस तरी एक दीस जातलोच फॉर शुअर. सो गायज मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओन. आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कसे असतात पळय ते. माझ्या चॅनलाक लाईक्स कमी असता पूण कॉमेंट भरपूर असता. थँक्यू सो मच. म्हाका कमीत ते कमी 1 वर लागता कॉमेंटा रिप्लाय करपाक. थँक्यू सो मच. असोच म्हाका बिझी दवरा. फालतूर कामां करच्या परस हांव कॉमेंटांनी बिझी उरतलो. सारकें न्हू. सो माझ्या चॅनलाक लाईक करा, सबस्क्राईब करा. मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओ. टिल दॅन गुड नाईट.